न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमकां सगळ्यांक न्यूज रूम बुलेटिनाक येवकार दिता। आयच्या दिसाच्यो ज्यो घडणुको घडटा तो आमी ह्यो तुमकां ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान आमी तुमचे कडेन पावयता। तो आयच्या आमी दिसाचो नियाळ घेवया। आयच्या दिसा कितें जालें, खंय कितें जालां, कितें जाता हेचो आमी पुराय नियाळ ह्या 4:30 वरांचेर न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां दिता। तर आतां आमी ह्या सुशांत गांवस हांचे कडेन आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक। सुशांत, आयच्या दिसाची न्यूज खंयची? स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून सांतिनेज परतून एक फावट उदकाची पायपलायन फुटल्या। उदकाची न्ही, सिवरेजीची पायपलायन फुटल्या। ह्या सिवरेजीच्या पायपलायनीक लागून थंय घाण पातळ्या हळशिकावण्या वासाक लागून लोकांक सामकेच नाकापुरो जाला। सगळे जे हळशिकावणी उदक आहा ते रस्त्यार व्हांवपाक लागला। थळावे लोक तशेंच जे कुशिकोज एक स्कूल आहा त्या भुरग्यांकूय सामकोच घाणयारो वास मारता। लोकांक अक्षरशः नाकार हात धरून ह्यो वच करचें पडटा। कॉन्ट्रॅक्टर सांगता की ते शीतल हॉटेल आहा तांच्यांनी पायपलायन फोडल्या म्हणून, पूण तशें कांयच ना। जे कामगार स्मार्ट सिटीचे काम करतात तेंच्यांनीच ही पायपलायन फोडल्या असो एक थळावो सांगता थंयचो। ही पायपलायन बेगिनांतल्या बेगीन दुरुस्त करची अशी मागणी तांच्यांनी केल्या। सरकाराच्यान जर जायना जाल्यार आपूण म्हणजे थंयचे थळावे लोक जमून स्वता ती पायपलायन दुरुस्त करून दिता अशेंय ताचें म्हणणें। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां एक बरीच न्यूज सांगल्या। कोणूच आपल्याचे ब्लेम घेवपाक सोदना, सगळ्यांना दुसऱ्याचे ब्लेम करतात। तर आतां आमी आमचे न्यूज एंकरा कडेन या, समिता कडेन। समिता, आयच्या दिसाचो नियाळ दी। आज हांवें बातमी केल्या ती म्हणल्यार बरोच तेंप प्रलंबीत आशिल्ले बेले वेळसावच्या रस्त्याच्या कामाचो आज शुभारंभ जाल्लो आसा। तर सुमार 8 लाख रुपया खर्च करून ZP निधी खाला ह्या रस्त्याचे डांबरीकरणाच्या कामाक हात घाल्लो आसा। आनी थळाव्यांनी अंतर्गत रस्त्या खातीर जमनी तरी दिवच्यो नाल्यार भाटकारान NOC दिवची पडटली। तर असो स्टेटमेंट जो आसा समाज वावुरपी रॉकेझिनो डिसोजान केल्लो आसा। आनी रस्ते थंयचे सामके वाट लागिल्ले आशिल्ले, सामके इबाडिल्ले। थंयच्यान चलपाक सुद्दां लोकांक सारकी सोय नाशिल्ली। देखून आतां बेगींतल्या बेगीन हे कामाक सुरवात जाल्या तेन्ना रस्तो बेगींतल्या बेगीन सारको जातलो असो वेळसावच्या लोकांची आतां आस्त आसा। थँक्यू समिता। सगळ्यांक उदरगत जाय पण कोण आपले जागे दिवपाक सोदिना। हाचेर तुमकां पुराय जी बातमी आहा ती आमची 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। तर आतां आमी वर्षा कडेन या आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक। वर्षा, आयच्या दिसा कितें? ओके, ऐश्वर्या, आयज अशी न्यूज आसा की सुभाष फळदेसाय जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा ताणें IITचेर उलोवप केलें। ताणें सांगलां की सांगे वाठारान म्हणजे IIT जावपाची आसा ती बेगिनाच जातली। ताचे खातीर आमी खंय भाट माड किंवा थंयसर शेती करपी लोकांची शेती करपी जे जागे आसा ते परत फॉरेस्ट किंवा जायते अशे म्हणजे भाट बीन करताले लोक ती जागा न घेता 40 ते 50 वर्सां पयलीं म्हणजे थंयसर कसलीच पिकावळ जायनाशिल्ली। थंयसर बरी सांग्या जाग्याचेर बरी एक जागा पळयतले आनी थंयसर मागीर डिसिजन घेतले की खंयसर सांग्या जागे म्हणजे सांग्यान IIT येतली ती। जाल्यार तेणी अशी सविस्तर म्हायती दिल्या। आनी तेणी आनी एक हें सांगलां की समज जर सांगेकारांक समज जर कितें प्रॉब्लम जायना IIT येतली म्हणून जाल्यार आनीक लोकांकूय प्रॉब्लम जावपाक जायना अशेंय तेणें सांगलां। जाल्यार ही बातमी तुमी सविस्तर 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक तुमकां मेळटली। थँक्यू वर्षा। वर्षान आमकां IIT बद्दल बरीच म्हायती दिला। आतां आमी संजना कडेन या, संजना कडेन जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक। आयच्या दिसाची म्हत्वाची बातमी खंयची? दिवाळी सप्तकोटेश्वर देवळाची पुनर्बांदणी जावची म्हूण सरकाराचे सातत्यान यत्न आसा अशें आमदार सुभाष
आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें तशेंच सरकाराचे यत्न आसा तशेंच थंयच्या थळाव्या आमदारांनूय आनी लोकांचे सरकाराक जोड यत्न आसा की हे देवूळ जावचें अशें बीन तेणें सांगलें. थँक्यू संजना आमकां जी आतां जो इशू चालू आसा त्या बद्दल आमकां म्हायती दिलेली आसा. तर आतां आमी दिप्ती कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसा ताणें कितें केलें हाचो नियाळ. दिप्ती. म्हजे कडेन नॅशनल राष्ट्रीयची बातमी आसा ती म्हणजे पायरसी जी आसा फिल्माची ती जावपाक लागल्या आनी हाज्या खातीर फिल्म आनी जी म्हायती प्रसारण उद्देगाक 20,000 कोटीचो लुकसाण जाता अशी म्हायती जी आसा ती केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हांणी दिल्या. आनी हाका लागून हाचेर आतां रोखडेच निर्णय घेवन हे आळाबंद हाडपाचो तांणी घोशणा केल्ली आसा. तर दुसरी जी म्हत्वाची अपडेट आसा ती म्हणल्यार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हाची मुजत जी आसा ती फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयल्ली आसा अशी घोशणा आमच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. ह्या येवजणे खाला सुमार 80 कोटी गरीब लोकांक दर म्हयन्याक 5 किल अन्नधान्य मेळटा. सो ही खरीच बरी गजाल आसा. तशेंच कुल्ली वेवसाय जो आसा गोंयांत तो बऱ्या पैकी चल्ला आनी हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट आसा जो तुमी 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक विसरूं नाकात. थँक्यू दिप्ती. आतां आमी आयच्या फूल दिसाचो नियाळ घेतिल्लो आसा. तुमकां जर पुराय ह्यो बातम्यो जाय 7 PM लायव्ह बुलेटिन पळया. कॅमेरामॅन यास सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.